दीस जाले आमकां उदकूच ना आनी येता 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 म्हणून सांगतात पायपलायन मातशी हें जाली मातशी जाली आनी 8 दीस जाले उदकूच ना. आमी पावसाच्या उदकान जगता, पावसाचें उदक घेवन घेवन. कितें जालें आसतलें हांगा म्हणजे उदक नाजाचें कारण कितें तुमच्या हितून? कारण ती BSNLची लायन गेली न्हू, तेंच्यांनी सगळी ती लायन फोडून उडयलेली आसा. आमी ही प्रायवेट घातलेली आसा पयशे मोडून. आतां ती काय कोण जबाबदार घालपाक? आतां 8 दीस उदक तुमी पावसाचें यूज करता? पावसाचें उदक यूज करता आमी. हांगा उदकूय ना. आतां आमी 2 दीस जाले ते राजेशाक सांगून उदक घेतला ती टाकयेन. फाटल्या 5 वर्सांक आमी हांगा थ्रू म्युनिसिपालिटी 65 लॅक्स मोडून ही पाथवे केली फुटपाथ. हांगा फाटल्या एक 10 दीस पयलीं हे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स एक BSNLची लायन घालपाक म्हणून काही कॉन्ट्रॅक्टर्स येयले. तेन्ना हांवें तांकां पळोवन हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें, हांवें तांकां लोकेशन दाखयलें. आय टोल्ड देम की म्हाका ह्या एरियेचेर सगळें खबर आसा खंय वॉटर लायन आसा, खंय इलेक्ट्रिसिटी लायन आसा. आनी हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें कॉन्ट्रॅक्टरांक की बाबा ही फुटपाथ आसा, हेज्या पोंदा हांगा वॉटर लायन आसा, ते सायडीन इलेक्ट्रिसिटी केबल आसा. तेन्ना तुमी जर तुमचें काम करतले जाल्यार 1 मिटर सोडून करात. आनी तांकां आमी दाखोवन तेंच्यांनी जवळ जवळ त्या पोजिशनाचेर फाटल्यान लायन भितर घालून सर्वे करून गेले. तेज्या उपरांत आमी पळयता आज ही परिस्थिती तेंच्यांनी सांगल्या आसतना सगळे कडेन फुटपाथ फोडलेली आसा. तुमको मैं उस दिन वो वहाँ पे तुम फुटपाथ खोल रहे थे, तब तुमको मैंने क्या बोला आके? टेंडर मत करो, आगे बढ़ा सकते हैं मतलब साइड में करो करके बोला. वो पेवर्स मत निकालो, उसके बाजू में इधर करो. तुम लोग वहाँ के कर दिया और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने क्या बोला था, जैसा पेवर्स डाला है नीचे तो कंक्रीट किया, बाद में सीमेंट रेती का माल डाला है और पेवर्स बेटा वैसे बिठाओ करके और लाइन पूरा साइड से डालो तो कि हमको वाटर पाइपलाइन या किसी चीज को तकलीफ ना हो. बोला था कि नहीं? और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे क्या बोला था की हम साइड में डालेंगे, बोला था ना. तेंच्यांनी आतां रिपेअर करपाक लास्ट 7 दीस जाले ह्या वाड्याचेर आमकां उदक ना. ही बाबडी बायलां हांगाचे रेजिडेंट्स आसा तांकां 7 दीस जाले उदक ना. दुसरी हांगा कितेंच सोय ना उदकाची. एकूय बांय ना हांगा की बाबा लागसून आमी हाडटले. ते दिसा हांवें एईक फोन केलो जाल्यार एईन म्हाका वॉटर टँकर धाडटा म्हटली. धाडली बी टँकर, हांव डिनाय करना, टँकर धाडली बी. तो सांगता तुका अंडरग्रावंड टँक आहा जाल्यार उदीक येतलें, उदक हेज्या 1-2 फुटाच्या वयर उदक येयना म्हणून. हांवें एक टँकर रिटर्न धाडली कारण आमच्यो सगळ्यो टँक आसा त्यो सिंटॅक्साच्यो टँक्स आसा आनी निदान 3 फूट तरी हायटीच्यो टँक्स आसा. सो उदक आमकां मेळूं ना. 4 kg लायन चलता की ना ही पायपलायन आहा पळय सर, ही पायपलायन आमी घराक ड्रेनेजी करता, ही बाथरुमाचें उदीक वचपाक. ही प्रेशर लायन न्हू, प्रेशर लायन आहा पळय ती अबाव 6 kg. ही ती तितको प्रेशर टॉलरेट करता. आनी ही आमकां 2 मिस्टेकी केल्या हेंच्यांनी. पयलीं म्हणजे पायपलायन फोडल्या, आमकां कोणाक इन्फॉर्म करूंक ना, हांगा कोणाक सांगूंक ना. आनी दुसरें तेंच्यांनी ही पायपां हाडल्या आनी आपूण फिटींग केल्या. चलना लायन दिसाक ही 4 फावटी फुट्टली पायपां प्रेशर फोडून.